ताका बरी दितात कित्याक ह्या आदी इतलो लोक जायत आसलो ताका लागून सगळ्यांक तुमकां परबी आनी जो आयज आमचे न्यू कमिटी आमचो प्रेसिडेंट आर्नाल बाब हाणें आपले हाती कला दवरून सगळे कमिटी आनी हाणें बरो वावर केला म्हणून आयज सगळे माझार तुमच्या मुखार दिश्टी पडटा आनी ह्या फुडें ही कमिटी म्हाका दिसता बरो वावर करतली आनी आमची संस्था आमचे फुडें वयतली म्हणून म्हाका चड खात्री आसा। हांव प्रेसिडेंट म्हणटोच तियात्र अकादमीचो म्हज्यानी सांगो जाता जी आमच्या तियात्र अकादमीत आमचो संस्थेचो एकूच मेंबर ना कित्याक आमची संस्थेचे असोसिएशन आसले ते एक्सपायर जाला आनी ताका ही कमिटी आसा ती म्हाका दिसता भरपूर वावर करता हे आमचे असोसिएशन रेजिस्टर करपाक कित्याक जरूय तर हे रेजिस्टर जालें जाल्यार आमच्यांनी एक मेंबर तियात्र अकादमीत घालूंक येता। ह्या दिसाक आमी गेले फावटी आमी जॉब घातलो पूण आमी आमचे रेजिस्ट्रेशन एक्सपायर जालेलें आसा म्हणून ताका घालून मेळोंक ना देखून हांव मागता जी आमची पळय संस्था आसा ती आमच्या फाटल्यान तुमी उंच उखलून दवरची आनी ह्या फुडें आमच्या संस्थेचें नांव तुमी बरें पावंड्यात पावयचें। आयज आमकां खुशालकाय भोगता ह्या परबेच्या दिसाक की इतलो जमो जाल्लो लोक हांगासर एकठांय जाल्यार आमी तुमकां शाबासकी दिवंक पावप इतल्या पयसान लोक आयलो आसा ह्या मोगान आयलो आसा देखून आमचे तुमकां परबी दिता आनी आमची तियात्र अकादमी जी आमचे स्किम्यो आसात जे मागता हे स्किम्यो तुमी फॉलो करूं कित्याक जायत्यो स्किम्यो आसात ते फॉलो जावंक नात। हांव आनी मारयो आपल्या भुजाचेर वावर करून ती पयलेच फावटी ही आमची कॉलेजीच्या भुरग्यांक हायर सेकंडरी हाणें एक तियात्र फेस्टिवल करून कॉम्पिटिशन करून फुडें सरले आनी आयज इतली 2 फावटी आमचे फेस्टिवल जाल्यात आनी आमकां खात्री आसा आमच्या फाटल्यान जी भुरगीं ओडसोड केली आनी आमच्या तियात्राचे पालकांक ओडसोड केली आनी आमचो पाल सांबाळटली म्हणून देव बरें।